नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। माड काजूची मोठ्या प्रमाणात करत लागवड, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांचे शेतकारांक आवाहन। दिल्लीकारांक विकचे परत झाडां लावन वाट्यात गोंयच्यो जमनी, सांगता मंत्री रवी नाईक। म्हापशा 22 वर्सां तरणाटे चलयेचेर लैंगीक अत्याचार, ब्लॅकमेल आणि खंडणी घेवपाचो प्रकार आयला उक्ताडार। म्हापसा पुलीस स्टेशनात दुबाविता आड कागाळ केल्या नोंद। सांगेच्या सरकारी उच्च माध्यमिक शाळेच्या पाख्यार माकडान उडी मारिल्ल्यान कोसळ्ळे फॉल सिलिंग। या घडणुकेत 4 विद्यार्थी जखमी। शाळेच्या बाबत कामाचेर परत एक फावट उप्रासला प्रश्न। सावड्डे 70 गावात फाटले कितलेशे दीस जाले नळांक येता खोदूळ उदक। संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग घेवची दखल, मागतात गांवचे थळावे। जेनेटो कार्दोजोच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी न्यायालयान 13 ऑक्टोबर मेरेन धुकल्ल्या फुडें। रामान सरकारी व खासगी वकिलां वरवीं मांडची आपली बाजू, काडला नोटीस। आनी गरजेची यंत्रणा, मनीसबळ, दोतोर आणि तज्ञ मेळे उपरांतूच तुवें हॉस्पिटल घेतले ताब्यात। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंची म्हायती। आता खबरो विस्तारान। नाल्ल आसूं वा काजू हांची व्हडा प्रमाणात लागवड करची, जेणे करून फुडले पिळगेक ताचो फायदो जातलो। तशेंच शेतकारांनी मोठ्या प्रमाणात भाटां करची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेतकारांक केलें। गोमंतक दिसाळ्यान आयोजीत केल्ले राष्ट्रीय नाल्ल परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयले। नाल्ल हो गोंयकारांच्या जिणेंतलो म्हत्वाचो घटक। नाल्ला शिवाय गोंयकारांचें जेवण जावपाकूच शकना। गोंयांत नाल्लाक धार्मीक म्हत्व आसा। नाल्ल आनी काजी ही गोंयची वळख। हीच वळख फुडाराक तिगोवन दवरपा खातीर शेतकारांनी आपल्या भाटांत मोठ्या प्रमाणात कवाथे लावचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। गोमंतक दिसाळ्यान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय नाल्ल परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो। स्टेट्स में भी there is a separate horticulture corporation। उस horticulture corporation के थ्रू जो कोकोनट ग्रोवर के लिए हेल्प दिया जाता है, वी आर उनका जो प्रोडक्शन हम ले रहे हैं और मार्केट में लाने के लिए हमारा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी तरह से यानी अपने फार्मर्स के लिए मदद करते हैं। हमेशा के लिए गोवा जैसे छोटी स्टेट्स में ये मदद हम सभी वेजिटेबल से लेके कोकोनट तक हम सपोर्ट प्राइस देने का काम हमारी सरकार ने हर वक्त किया है। इसीलिए यानी ज्यादा से ज्यादा कोकोनट ग्रोवर यानी आगे आना जरूरी है। यानी कोकोनट ग्रोवर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, गोवा की ब्यूटी अल्सो यानी कोकोनट प्लांटेशन में है। आपने देखा तो हमेशा के लिए जब यानी हम गोवा दिखाते हैं, जब हम गोवा का सीनिक ब्यूटी या सीनिक बीच दिखाते हैं तो बीच के बाजू में हमेशा के लिए हम कोकोनट का प्लांट दिखाते हैं। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द गोवा। ये हमें सबके लिए मालूम होना चाहिए और वही आइडेंटिटी हमें आगे भी रखने के लिए जो सजेशंस हमें आईसीआर की टीम ने दिए हैं, मुझे लगता है कि अभी 50 साल के ऊपर का प्लांट हमने रिमूव करके वहाँ नया प्लांट ग्रो करना बहुत ही जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल हमें जितना प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो मेरे हमेशा स्पीच में कहता हूँ, हम कोकोनट हो या कैश्यू हो, जो हमारे परदादा ने किया था, दादा ने भी नहीं, परदादा ने किया था, वो अभी हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। जमनी दिल्लीकारांक विकचे परस झाडां लावन आमी आमच्यो जमनी वाटोवपाक जाय असो सल्लो शेतकी मंत्री रवी नायकान दिलो। आयकात रवीचे म्हणणे। गोंय ल्हान पूण आयज आमकां दिसता की गोंयची जमीन जी आमी उत्पन्न करपाक जाय आशिल्ली आनी ते उत्पन्ना लागून आमकां जाय आशिल्ले चड म्हणजे आमी चड लोक जे नाल्ल खावपी आनी नाल्ल आमकां कसल्याय कामां लागता, देवा लागता, बाकी खंय लागता आनी वोट भरपा लागता आनी कसले लागता आनी देंवचाराक दवरपा लागता। देंवचारा नाल्ल दवरतना तेकाय लागता म्हणजे देंवचार पासून नाल्ल खाता अशें जालें म्हणजे हांगसर चड सगळे आशिल्ले आमचे आनी खास करून येयल्ले मंत्री तामिळनाडूच्यान थंय इतले बिजी ते थंय तेगेले गरमी आसा ती
आनी पॉलिटिकली गरमी आसा तर सुद्दां आयले हांगसर आमकां आनंद जाता कित्याक आमचे गोंय ते साठी ते आयिल्ले आसा तेजे विचार ते मांडटलेच तेगेले भाशेन मांडटले जावं तांकां हें करता भाशेन. तामिळनाडूत 40% शेतकार नाल्लाचे उत्पादन घेतात. तामिळनाडू राज्याक देशातले सगळ्यात बरे शेतकी राज्य करपाचो आमचो यत्न आसा अशें तामिळनाडूचे शेतकी मंत्री MRK पनीरसेल्वम हांणी सांगले. விவசாயத்துக்கு ஒரு தனி ஐஏஎஸ், ஆர்டிகல்ச்சர்னா தோட்டக்காரி பயிர் என்றால் ஒரு அதுக்கு ஐஏஎஸ், அதே போல அக்ரிகல்ச்சருக்கு தனி ஐஏஎஸ், மார்க்கெட்டிங்க்கு அது தனி வணிகத்துக்கு ஒரு ஐஏஎஸ், ஆக அக்ரி இன்ஜினியரிங்க்கு ஒரு ஐஏஎஸ், இன்னும் பல ஐஏஎஸ்கள் கூட ஐஏஎஸ்களை நியமித்து அந்த பணிகளை கட்டமைத்து கிட்டத்தட்ட இந்த விவசாயத்துக்கு அந்த துறையில 25,000 பேர் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हापशा 22 वर्सां तरणाट्या चलयेचेर लैंगीक अत्याचार, ब्लॅकमेल आनी खंडण घेवपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणात दुबावीत राज प्रशांत ठाकुरा आड म्हापसा पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 1 वर्सा सावन ह्या दुबावितान पिडेस्त चलयेक ब्लॅकमेल करून लाखांनी पयशे घेतले. देखून ह्या दुबाविताचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी प्रतिमा कुती नोंद केल्या. आणि हे केला एक कांड जाल्लो आसा आनी कसो कांड चलपा लागला पळय आयज आमच्या गोंयांत 1 वर्स पयलें खंय तरी हांव चलयेचें नांव रिवील करपाना, ताजो वाडो रिवील करपाना, बिकॉज इट इज अ सेन्सिटीव केस. आय नो दे आर मेजर इन इट बट दे टू हॅव फ्युचर इन फ्युचर, सो आय डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल देयर फ्युचर. सो आतां खडखडून शी इज ट्रेम्बलिंग एक्चुली. 1 वर्स पयलें कितें जालें खंय, दीस गर्ल इज इन इव्हेंट्स फ्रॉम म्हापसा इटसेल्फ. द गर्ल इज इन टू इव्हेंट्स, इव्हेंट मॅनेजमेंट करताली. ताजी आवय आसा, ताजी धाकली भयण आसा, आनी एक विक्टीम आसा. 1 वर्स पयलें थंय ताका कोण तरी ताज्या गांवचोच मनीस कोण तरी एंटनी म्हणटा तो, सरनेम कितें ताजें डिसोजा, एंटनी डिसोजान काडलो खंय आनी ह्या चलयेचो नंबर काडलो खंय आनी सिद्धांत कांबली म्हूण आसा खंय म्हापसा. सिद्धांत कांबली हाका नंबर दिलो. ताजे बायलेचो कितें तरी पार्लर आसा, ताजें नांव कितें गो, ज्योती नागवेकर म्हणटा, ताका नंबर दिलो आनी सिद्धांतान म्हणटा खंय ताका फोन मारलो सिद्धांत कांबलीन आनी सांगलें खंय बाय गो तुका आपूण मेळपाक सोदता आनी कितें काम आसा, सिन्स यू हॅव टू इव्हेंट. ताणें सांगलें की ओके मेळटा, कितें इव्हेंट न्ही, कितें बिजनस आसतलो. वेन शी मेंट इट सेम्स स्टार्टेड टेलिंग इट सेम्स तुका बरें आपूण ऑफर घेवन येयल्या, बरी स्कीम आसा, तूं जोडटलें, लाखांनी जोडटलें, कितें काम काय म्हूण चाललें कितें न्ही. तेणें सांगलें खंय तुका यू हॅव टू गो एंड गीव डिलिव्हरी करपाक पडटली. म्हळ्यार खंय खंय बॉम्बे खंयच्या दुसऱ्या स्टेट्सांत डिलिव्हरी करपाचें तुका 5-10 लाख मेळटले. तूं भितर कितें राव गो, 10 लाख बी मेळटले म्हणून. आनी तेणी म्हणलें की आपणाक हें बरें आयकून बरें दिसना रे, इतली इजी मनी कशें जातलें. तूं पळय न्ही, तूं खबर ना म्हणपाक लागलो खंय कोण आसा हितूंत आनी कितें कितें आसा तें, कितल्यो बायल्यो आनी कितल्यो चलयो आसा, पुलीस व्हेरिफिकेशन जाता, सगळें सेफ जाता. तुमकां फक्त तो मटेरियल व्हरून दिवपाचो आनी लाखांनी पयशे तुमकां मेळटले. सो तूं तुजे अंडर जितून आसा पळय 5-5 जाणांक सेट कर. तें आयकलें खंय घरा कडेन आयलें. भुरगें न्ही 22 years old, एम्बिशियस. सो थोड ओके दीस इज द जॉब न्हू. आनी ही सेट व्हेरिफिकेशन करून पुलीस सपोर्ट सगळें आसतलें, कांयच तुमकां टेन्शन आसपाना, फक्त डिलिव्हरन्स. तें केलें. दुसऱ्या फावटी खंय सिद्धार्थान कितें केलें, सिद्धांत कांबली म्हणटा तेणें ताका खंय व्हेलें मडगांव. आनी कोण वो पळय आसा पळय वो सारको हेका सगळी बुद्ध शिकोवपाक जाय सारकी. हेका म्हणटा तो नागडो करून लोकां हातीन दिवपाक जाय. राज प्रशांत ठाकूर म्हणिल्लो खंय दोनापावला रावता दिसता तो, ताजो फोन अजून एक्टीव आसा. राज प्रशांत ठाकुरा कडेन व्हेलें खंय आनी ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीस आर गोवन गर्ल्स, आर गोवन यंग गॉडीन गर्ल्स. हेका खंय म्हणलें खंय गाडयेन तांबडी स्वीट आसा खंय तुका आपूण कामाक लायतलो, तेणें 6 लाख सांगलें आपूण तुका 10 लाख दितलो गो, तूं टेन्शन घेनाका, तुका राणी करतलो आपूण. आनी तूं इतलेंच करपाचें, तुज्या अंडर न्ही कोण कोण बायले आसा चलयो आसा पळय तांकां हितून हाडपाचें आनी आमी हितून हो बिजनस करुया डिलिव्हरीचो. ती शूज ओके मागीर पालो खंय तरी चल आतां तूं घर वच. हेका बरे भाशेन खंय आपले कॉन्फिडन्सान जिखयलें आनी व्हेलें. नेक्स्ट टायम हिणें कितें केलें, नेक्स्ट टायम पालो खंय अरे बाबा तूं यो आं, तुजें जालें आं, पासींग जालें तुजें, तुका आतां इलेक्शन कार्ड, तुजें रेशन कार्ड, तुजें कितें तें कितें डॉक्युमेंट, आधार कार्ड आनी तुजें बर्थ सर्टिफिकेट कितें आसता तें घेवन यो जान म्हणून. हें म्हणून हॅप्पी जावन थंय गेलें. पणजे साकून ताका खंय तेणें मडगांव खंयच्या तरी फ्लॅटांत व्हेलें आनी फ्लॅटांत ताका ताजी आबरू काडली. ही रेप्ड अ 22-year-old girl and then he did a video. ताका एक व्हिडिओ काडलो की तेणें फोटोग्राफ्स काडले आनी फ्रॉम देर इट स्टार्टेड ब्लॅकमेलिंग. तेन्ना साकून तो ताका ब्लॅकमेल करपाक लागलो. शी हॅड नो वर्ड्स.
बिरेस्तारा पर्या 70 घडिल्ल्या ताज्या घडणुके उपरांत आता सांगेच्या सरकारी उच्च माध्यमीक शाळेच्या पाख्यार माकडान उडी मारिल्ल्यान फॉल्स सिलींग कोसळपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. ह्या घडणुकेत 4 विद्यार्थी जखमी जाल्यात. सगळ्या विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात. पळयात पुराय बातमी. ज्ञान विज्ञानाच्या काळात गोयच्या चडशा इश्कोलांची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. पूण कांय इश्कोलांचे हालींच केल्ले काम लेगीत भुरग्यांच्या जिवाक धोको निर्माण करता. ह्यो लेगीत घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान भुरग्यांच्या मनात भय निर्माण जाला. हाजीच एक देख आमकां पर्ये 70 आनी आतां सांगेची पळोवपाक मेळटा. सांगे वाठारांतल्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत एल्युमिनियमाच्या सिलिंगाचे कांय भाग कोसळून 4 भुरगीं जखमी जाल्ल्याची म्हत्वाची घडणूक मुखार आयल्या. सध्या जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा खरो, पूण ह्या घडणुके उपरांत माकडाच्या उडयेंत फॉल्स सिलींग कोसळिल्ल्यान सरकारी कंत्राटदाराच्या बाबत कामा बाबतींत, कर भरप्यांच्या पैशा बाबतींत आनी भुरग्यांच्या जिवाकडेन चलिल्ल्या खेळा बाबतींत लोकांक हुस्को निर्माण जाला. पळयात. जाल्यार ह्या घडणुके उपरांत लोक रस्त्यार हेल्मेट घालून भोंवतात. अशें विद्यार्थ्यांक लेगीत इश्कोलांत हेल्मेट घालून बसपाची पाळी आयिल्ल्याचे आमदार क्रूज सिल्वान नदरेक हाडले. तशेंच सरकार प्रत्येक पावण्यार फेल जाल्ल्याचेय आप फुडारी अमित पालेकारान टिका केली. पळयात राजकीय फुडाऱ्यांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया. कॉम्प्रोमायज जाता. फाटल्या दिसांनी आमचे कितले एक्सिडेंट जाता ते रोडाचेर. आता रोड घ्यायला 2 महिन्यांनी तेजे फॉल्ट पडटा. तसले आता स्टुडंट आता स्कुलांनी जावपाक लागले. फॉल्स सिलींग जाल्यार तेजी क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जाली आसतली आनी ते फॉल्स सिलींग माकड भितर कितलो गेलो ते नोडे आसूं नाही. सो ते मेंटेनन्साचे ते चलना आसतलें. माकडाच्या वेटान ते फॉल्स सिलींग पडले पूण भुरग्यांचे पडले. सो आतां भुरगीं शिकपाक वयता थिंगा आतां कितें आतां स्कुलांनी म्हाका दिसता हेल्मेट घालपाक पडलें. आज काल आम्ही पहिले कोणाच्या तकले भुरग्याचे सिलींग फॅन पडलो. आज सिलींग पडले म्हणजे सरकार कितें खेळ करता भुरग्यांचे आमच्या फ्युचरा कडेन आमकां समजना. लकीली शी सर्वायव ते भुरगे कोणाचे तरी ताचे तकले हे पडून पर्मनंट इंजरी जाली कितें जालें चली भुरगे ताचो फ्युचर कितें. तर सरकार खंय ना खंय तरी करप्शनाचे निमतान आज खेळी करता. ती खेळी म्हाका ते सरकारान जी चलयल्या ती खंय ना खंय तरी बंद जावची पडटली. सरकार This shows that this government's focus is only mission total commission. जेन्ना लास्ट अधिवेशनान आमी इतलो बोवाळ मारलो of the collapsing roof, of the substandard roofs that were installed without proper tender process. And I immediately demand from the education minister that the structural audit be done of all these schools. This is priority to make sure जे काँग्रेसान इतली स्ट्रक्चरां बांदून घेतलेली, प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदलेली गोंयांत, जे स्कूल बांदलेली, जी बाळवाडे बांदलेली, ऑल दीस स्ट्रक्चर्स टुडे आर डिटोरिएटिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स बिकॉज दिस गव्हर्मेंट इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द मेंटेनन्स. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानन पेडणेकार. 70 म्हालांतल्या सावड्ड्या गांवांत फाटले कितलेशेच म्हयने जाले नळांक सामकें खदू उदक आयिल्ल्यान लोकांचे हाल चल्ल्यात. थळाव्यांनी संबंदीत खात्यांक हे विशीं कळीत केलां. अधिकाऱ्यांनी हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाचें आश्वासन दिलां. उदका बाबतींच्यो घोशणा फुडारांच्या घोशणांनी आनी कागदारच उरल्या हाचे एका फाटोफाट एक पुरावे फुडें येत आसा. पूण अजून मेरेन चडशा गांवांनी एक तर नळ सुके आसात नाजाल्यार नळांक येवपी उदक तरी खोदूळ आसता. हाजीच एक देख आमकां 70 सावड्ड्या गांवची पळोवपाक मेळटा. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ह्या गांवांत नळांक उदक सारकें येयनाशिल्ल्यान लोकांची बरीच धांवपळ चलिल्ल्यान लोक आतां घसघशीत बऱ्या उदकाक ताणेल्यात. आता ह्या गावात केन्ना तरी बरे घसघशीत नितळ उदक व्हांवतले हो येता तो वेळच सांगतलो. पळयात. PWD डिपार्टमेंटान एक सरा कडेन येयल्ले. आमकां उदक खोदूळ येता 3-4 म्हयने जाले. ते सराक आमी सांगला. सर म्हणटाले ते दाबोस आमकां एक्चुली पयलीं दाबोस प्लांटांतले उदक येताले. आतां हांगा कुर्ची स्पीड कुर्चे प्लांट जाला न्हू
तो उदक थंयच्यान हे आतां तुमच्या खंयच्या वाड्यार येता? सावर्डे फूल एरिया येता. फूल एरिया. फूल हय. एरिया येता. तुजें नांव कितें? म्हाजें नांव गोपाल नायक. हय. आतां तुमकां 3 म्हयने सुमार जाले म्हणटा ती अशी खदोळ. तुमी अशे डिपार्टमेंटाक कोणाकच सांगू ना? ना ते ऑपरेटर आहा न्हू तांकां म्हटलेले आमी, ते म्हणटाले आमी सांगता इशू हे फुडें सांगता म्हणटाले. पूण हे आतां खदोळ उदक आसा पळय तें तुमी उदक पिवपाक बी तुमचें सेम उदक पिता हे? हे आतां उदक आमी म्हणजे आठवड्याक समज एक 4-5 दीस जाले जाल्यार एक 2 दीस भितर अशें उदक. म्हणजे मदीं खदोळ येता मदीं बरें येता अशें येता. हय. पूण तुमी हेका जे ऑपरेटर आसा तांकां सांगीत आसलेले? तांकां सांगलेलें हां. पूण तेजें हें जावन आसलें. आतां तुमकां कितें सांगलां? आतां सरान सांगलां आमकां दाबोस प्लांटासून उदक सोडपाक मोस्टली ट्राय करता म्हणटालो तो. हय. दाबोस प्लांट म्हणजे ऑल ओवर सत्तरी आनी 5000 कनेक्शनां वाडला त्या खातीर मातशें सोडपाक प्रॉब्लम जाता म्हणटालो. पूण आतां आमी 2 वरां तरी. पूण हे आतां खदोळ उदक येता पळय तें कित्या खातीर येता अशें म्हणटा? कमी आसा. तो म्हणटा की आतां डबल फिल्ट्रेशन घालता म्हणटा, एक फायल घातली रिटर्न येयल्या, तो आतां आनीक फॉरवर्ड करता म्हटला. सो पळोवया आतां कितें फुडें. जाल्यार आतां ऐकात अधिकाऱ्यान दिल्ले रजाव. न्हंयक ह्या 2-3 दिसान टर्बिडिटी चड आसा, खदोळ उदक चड आसा आनी तांकां तेणी सांगलां की तांकां उदक खदोळ येता म्हणून. सो हांवें ताका सांगलां आतां तें आमी चॅक करता आनी समजा खंय जर वॉश आवट लायन कट करून क्लीन करपाची आसा ती आज करून घेतले. ताका खूब दीस जाले अशें म्हणटा न्ही उदक खदोळ ते हे पळय म्हाजे कडेन आयज आयल्या. सो आज हांवें तांकां सांगलां की आज आयच्यान तो इशू खदोळ उदकाचो इशू सॉल्व जातलो. म्हणजे कितें प्रॉब्लेम जाला तो चेक करता? चेक करता कितें प्रॉब्लेम जाला तो चेक करता आनी जर लायन क्लीन वॉश आवट बी करपाची आसा जाल्यार ती आमी करून क्लीन करता. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. जेनेटो कार्दोजोच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 13 ऑक्टोबरा मेरेन फुडें धुकल्ल्या. ह्या जामीन अर्जा संदर्भात कोर्टान रामा काणकोणकराक नोटीस धाडून सरकारी वा खासगी वकिला वरवीं बाजू मांडपाक सांगल्या. जाल्यार आनीक एका प्रकरणात जेनेटोक सुनायिल्ली 3 वर्सांची ख्यास्त उच्च न्यायालयान कायम दवरली. जेनिटो कार्दोजोच्या जामीन अर्जावेली सुनावणी मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान 13 ऑक्टोबर मेरेन फुडें धुकल्ल्या. ह्या जामीन अर्जा संदर्भात कोर्टान रामा काणकोणकराक नोटीस धाडून सरकारी वा खासगी वकिला वरवीं आपली बाजू मांडपाक सांगल्या. तशेंच रामा काणकोणकराचेर जाल्ल्या खुनशी हल्लो प्रकरणात सत्र न्यायालयान 8 दुबावितांची न्यायालयीन बंदखण आनीक 9 दिसांनी वाडयल्या. फुडली सुनावणी 18 तारखेर जातली. फाटल्याच म्हयन्यान आमी पळयल्लो रामाचेर जीव घेवपा सारको हल्लो जालेलो आनी ताचे एकूच जे आशिल्ले ते पुलिसांनी तांकां ते एक्युजांक 8 जे एक्यूज आसा तांकां धरलेले. ताचे उपरांत तांकां पुलीस कस्टडी जाल्ली. तेच उपरांत मागीर तांकां ज्युडिशियल कस्टडी सुद्दां 14 दिसांची जाल्लेली आनी ताची सुनावणी जी आसा ती आयज आशिल्ली आनी तांकां आयज हांगासर हाडून तांकां प्रेजेंट सुद्दां केले. जाल्यार फुडली जी म्हणजे सुनावणी आसा ती म्हटल्यार 18 ऑक्टोबराक आसा. कारण म्हटल्यार तांकां 9 दिसांची ही फुडली जी ज्युडिशियल कस्टडी आसा ती वाडयलेली आसा. आनी तेच बरोबर जर आमी पळयलें जाल्यार हातूंतलो 8वो जो एक्यूज आसा जेनिटो कार्दोजो आसा ताणी आपल्या बेली खातीर सुद्दां अप्लाय केलेले. जाल्यार आयज ताची सुनावणी आशिल्ली आनी कोर्टान रामा काणकोणकराक एक नोटीस काडल्या. ती म्हटल्यार तेणी स्वताचो पर्सनल लॉयर जो आसा तो अपॉयंट करचो ना जाल्यार सरकाराचो अपॉयंट करचो अशी ताका सांगलां. आनी हाची सुनावणी जी आसा नोटीस काडल्या उपरांत एक म्हणजे सोमारा हाची नोटीस काडलेली जी आसा ताची सुनावणी सोमारा दवरल्या. जाल्यार पळोवचें पडटलें की रामा आतां आपलो पर्सनल जो आसा तो लॉयर हाडटा काय म्हणजे पीपी म्हणजे सरकाराचो जो लॉयर आसा तो घेताचो. 2009 वर्सा शिरदोना संतोष कालेल आणि फ्रांसिस मॅन्युएल डिसोजा उर्फ मिरांड हांच्या खून प्रकरणात दोषी ठरायल्ल्या जेनिटो कार्दोजोक 3 वर्सांच्या बंदखणीची ख्यास्त सुनायिल्ली. हे शिक्षेक जेनिटोन उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले पूण उच्च न्यायालयान जेनिटोक थाकाय दिनासतना ताची शिक्षा कायम दवरली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पेडणेकारांची फुडल्या 20 वर्सांची गरज भागतली हे दिश्टीन ह्या हॉस्पिटलांत आमी सुविधा उपलब्ध करून दितले. तुवें हॉस्पिटला खातीर गरजेची यंत्रणा मनीसबळ दोतोर तज्ञ उपरांतूच तुवें हॉस्पिटल ताब्यात घेतले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगले. डिसेंबर मेरेन हे हॉस्पिटल चालीक लागना जाल्यार व्हडलें आंदोलन करपाची शिटकावणी तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन दिली. हे फाटभुंयेर मंत्री उलयलो. फाटली कितलीशीच वर्सां जाली तुवें हॉस्पिटलाचो विशय आसा तसोच आसा. ह्या हॉस्पिटल सुरू करपाक मुहूर्तच मेळना. हॉस्पिटल सुरू करचें म्हूण थळाव्या लोकांनी जायती आंदोलनां केली. तुवें हॉस्पिटला संदर्भात मंत्री मुख्यमंत्री आश्वासनां दीत आसात तरी प्रश्न जाग्यार पडना. आतां डिसेंबरांत हे हॉस्पिटल चालीक लागना जाल्यार व्हडलें आंदोलन करपाची शिटकावणी तुवें हॉस्पिटलाच्या कृती समितीन दिल्ली.
हे फाटभुंयेर शुक्रारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक विचारल्यार ताणें सांगलें, तुवें हॉस्पिटला खातीर गरजेची यंत्रणा मनीसबळ दोतोर तज्ञ मेळ्ळे उपरांतूच तुवें हॉस्पिटल ताब्यात घेतलें खंय. हय पण ते आमकां हँडओव्हर आनी जावंक ना हॉस्पिटल. तेजे बरोबर हांवें जी धारोळकराचो फोन आयिल्लो, प्रवीणाचो फोन आयिल्लो. हांवें ऑलरेडी ते कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल करून PHEंतल्यान आमी ऑलरेडी फायनान्साक धाडून दिले आनी मुख्यमंत्री कडेन पावतले प्रपोजल. तेजे नंतर चर्चा जातली. आमकां हॉस्पिटल आमी टेक ओव्हर आमी करतले जेन्ना आमकां सगळे मशीन आनी सगळे आमकां गांवांक जाय, मुख्यमंत्री अश्युरन्स दिल्ले आसा आमकां ते करून दितले. आमकां हॉस्पिटल जे करूंक जाय म्हणजे पेडणे तालुक्याक फुडले 20 वर्सां हॉस्पिटलाची गरज पडची ना, त्या दर्जेचे हॉस्पिटल आमकां जाय. ते जाल्यारूच आमी ते उद्घाटन करूं शकता. बेश्टें उद्घाटन करून जावचें ना. आनी मुख्यमंत्री सहकार्य करता. सगळे गोष्टी मातसो वेळ लागला पण सुंदर हॉस्पिटल आनी योग्य ते हॉस्पिटल. आतां कोणी जर आतां रेप्रेझेंटेशन दिलें but naturally that we have to complete it in a particular manner. I have the full support of the Chief Minister, but same time I have given the comprehensive proposal to Jeet. I have told him today I am sending it to him. आमकां कितें स्टाफ लागता, कसली फेसिलिटीज आमी थंय करतले, कसली सॅटेलायट ओपीडीज थंय आसतल्यो. इतले 140 कोटीचे हॉस्पिटल बांदून थंय सर्जरी जर जावंक ना तर फायदो कितें हॉस्पिटलाचे. आमकां हॉस्पिटल ह्या तरेचे जाय जे खंय सगळे गोष्टी त्या हॉस्पिटलान उपलब्ध जातल्यो, म्हणजे म्हापशा पासून बी लोकांनी वचपाची गरज पडची ना. यू हॅव टू लुक एट इट लायक दिस. यू आर इन्व्हेस्टिंग इन द फ्युचर. You are investing in a hospital that is going to be the fastest growing taluka in the state, with the aviation and everything coming there, and all activities coming there. You have got the electronic city also is coming there. Then you have the airport coming there. You must understand is that you have to build the infrastructure inside that hospital that people don't have to move out of that hospital. So whatever way we need it, the state government has to apply its mind. We have already put the doctors on the job, prepared a comprehensive proposal, and we have sent it. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खोतीगावचे आदले सरपंच राजेश गांवकर आणि तांचे कार्यकर्त्यांनी शुक्रारा आप पक्षात प्रवेश केलो. आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान राजेश गांवकर आणि ताच्या कार्यकर्त्यांक पक्षांत येवकार दिलो. आपल्याक एकठांय येवन भाजप सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा, तशेंच भाजपान फक्त वेंचणुके खातीर ST लोकांचो वापर केला असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केलो. जो भय गोंयांत निर्माण जाल्या त्या भयाचेर मात करून जर राजेश बाबा सारखे लोक फुडें येत जाल्यार गोंय बदलूंक शकता. राजेश बाबान जी काळजांतल्यान मनांतल्यान जी आज उतरां वयली ST समाजा बद्दल म्हाका दिसता गोंयचो मूळ समाज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, अशे खुबशे जाग्यांचेर आसा, काणपण सारक्या जाग्यांचेर खूपच आसा. पण आमी जेन्ना ST समाजाचे उलयता, जे मूळ गोंयकाराचे उलयता, तेन्ना एक गोष्ट लक्षात येता की सगळ्यात उपेक्षित जो समाज आसा तो हो ST समाज आसा. खंय ना खंय तरी तांच्या लिडर्सांनी तांचो वापर केला आपल्यो पोळ्यो भाजपा खातीर, आनी आजूय आमी तेंच पळयता. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसूं, फॉरेस्ट रायट्स आसूं, ट्रायबल वेलफेअराक जो पयसो येवपाक जाय आशिल्लो 2000 कोटी बजेटीचो 10% जेन्ना आमी म्हणटा 2000 कोटीचे अलॉटमेंट करता, पण 200-300 कोटी मोडपाक सरकार फाटी फुडें जाता. हाचें कारण म्हणल्यार आपल्या हक्का खातीर खंय ना खंय तरी एक ट्रायबल मनीस जो मूळ गोंयकार आसा तो झगडपाक शकलो ना, आनी जे झगडपाक म्हणून फुडें सरले तांणी खंय ना खंय तरी आपल्याक राजकीय पक्षाच्या दावणीक बांदले. एक पाडो जाका म्हणटा दावणीक बांदप. पाड्याक आपलो पावर खबर नासता की आपल्या खातीर शेत जाता, आपल्या खातीर हो शेतकरी जगूंक शकता म्हणून, पण ताका दिसता की आपल्याक तो जे शेतान शेत पिकयला ताचे 4 जर तणाचे दाणे काडून दिला तो म्हणटा पयस पातळावचे. ती परिस्थिती आज ST समाजाची ह्या सरकारान करून दवरल्या. प्रोटेक्टर ऑफ एमिग्रंट्स बंगळुरू आणि फातोर्डा पुलिशेन मडगांवां सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर ओव्हरसीज भरती एजन्सीचेर शुक्रारा राती धाड घाली. ही एजन्सी गजानन केरकार कमर्शियल संकुलात सुरू आशिल्ली. ह्या ऑफिसांतल्यान म्हत्वाची कागदपत्रां जप्त केली, तशेंच एजन्सी आड फातोर्डा पुलीस स्टेशनात गुन्यांव दाखल केला.
दूधसागर हंगामाक शुक्रारा सावन सुरू करपाचो आदेश राणा खात्यान काडिल्लो. ह्या आदेशाक लागून दूधसागराचेर परतून वातावरण तापिल्लें. जीटीडीसीचो आदेश नासतना ऑनलायन पद्दतीन कावंटर सुरू कसो केलो अशे प्रश्न करीत थळाव्या टूर ऑपरेटर्सांनी जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद उडयलो. पयलीं आमच्यो मागण्यो पुराय करात, ऑनलायन बुकींग बंद करून पयलीं भशेन वेबसायटीचेर आमकां बुकींग करपाक दिवचें अशी मागणी जीपवाल्यांनी केल्ली. उपरांत ह्या घडणुकेत जीटीडीसीच्या अधिकाऱ्यान हस्तक्षेप करून ऑनलायन कावंटर बंद करून ऑफलायन कावंटर सुरू केले. आमचे कडेन वेबसायट येतली तेन्ना सर आमी कितें आमगे कावंटर आसा हय तो मागीरचो प्रोजेक्ट कितें आसा सर तुमी जो तो कावंटर सद्या आमगेलो इश्यू चालू आहा म्हणून ते हेजेर आमकां नाका हांगा तुमकां सिस्टमॅटीक आसा आमचे कमिटी आसतले तुमगेले मनीस बसले आसा सिस्टमॅटीक करूया बरे भशेन करूया आयज आमकां सुरू करूं आयच्या बुकींग ना तुवें नाका व्हेरी सॉरी कशें जाल्यार पयशे कलेक्ट करपाचे तुमीच करा ते आनी करपाचे ना हांगासरल्यान केले काय प्रॉब्लेम केले हांगा केले एकूच हिशोब न्ही तो कावंटर म्हणून आमचो पंचायतीचो तो आमचो ऑफलायन धाडल्या पुरो तुमी आनी आतां उलयता ते पळयता उलयता सर आतां संवादन जाली आनी हांगा लोक चाळवले न्हू जाल्यार मागीर तुमी पळया कशें कितें पयलींच सांगता पयलीं गाडी धाडया सर आज सबंद दीस कुळ्यान गेलो कुळ्यांच्यान आज जी हे आसलेली की ऑनलायन चालू करपाची आसलेली पूण जे ऑफिसर आसात आनी असोसिएशन आसा तेंच्यांनी ठाम रावले की ऑफलायन चालू करपाची आनी थंय थंयच्यान आज सगळ्यांक जीटीडीसीचे अधिकारी बी हांगा आयले आनी सद्या तरी आयचो दीस तरी ऑफलायन गेल्लो आसा आनी जे ऑफिसर जे आसा जीटीडीसीचे तेंच्यांनी हांगा येवन सगळे हांगा सविस्तर तेंची जे कितें आसा जे पयशे फी घेवपाची ती सगळी फी घेतलेली आसा आनी आयचो दीस हांगा ऑफलायनीन सद्याक वॉटरफॉल चालू जाल्लो आसा. आतां सद्याक हांगा जवळ जवळ जे ट्युरिस्ट येयल्ले जे 40-50 ट्युरिस्ट आसलेले ते सगळे जे ट्रीप आसा ते सगळी ट्रीप हांगा जीपींतल्यान दुसऱ्या वचपाक सोडलेले आसा. फॉरेस्टाची रिसर्च जी गेट आसा ती हांगा ओपन जाल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही